योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. मस्ती करपी 5 विद्यार्थ्यांक म्हयन्या खातीर केले सस्पेंड. दिवचलच्या हायर सेकंडरीत केल्ले आगळीक. शिक्षण खात्याची स्कूल आस्थापनांक शो कॉज नोटीस. अजून एक विद्यार्थी घेता उपचार. परवरीचो चौगम रस्तो आदींच व्यस्त. रातच्या वेळार पुलीस घालतात गस्त, पूण लायटी नाशिल्ल्यान वापरची पडटा टॉर्च. स्ट्रीट लायटी जाल्यार डिस्को लायटी. पळयात परवरीचो आगळो वेगळो प्रकार. सप्तकभर हलकोसो शिवरो येता पावस. पावसाच्या शिवराक वतूय दितले सांगात. सप्तकाचे निमणे कडेन पावसाची शिरशिरी हाडटली थंडाय. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. मिरया पूल फाफडिल्ल्यान भलायकी इबाडिल्ल्यान दिवचलच्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयातल्या 11 विद्यार्थ्यांक हॉस्पिटलांत ॲडमीट करची पडली. हे कर्तूब करपी 4 चले आनी 1 चली अशा 5 विद्यार्थ्यांक एका म्हयन्या खातीर सस्पेंड केल्यात. एका विद्यार्थ्याचेर गोमेकोत उपचार चल्ल्यात. कालची दिवचलच्या एका उच्च माध्यमीक हायस्कुलान जी घटना घडलेली, पेपर स्प्रे मारल्या कारणान सफोकेशन जावन भुरग्यांक त्रास जाल्लो. त्या खातीर भुरग्यांक भितरले 9 जाणां भुरग्यांक म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बी ॲडमीट केल्ली. तातूंतले एकट्याक आतां GMCन ॲडमीट केला आनी 8 जाणांक घरा धाडलेली आसा. म्हणजे तांचे कांय प्रॉब्लम ना. जे एकट्याक GMCन धाडला ताका एक प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें एक्स्ट्रा चॅकींग करपा खातीर थंय धाडला. आयज जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा मॅनेजमेंटा कडल्यान अशेंच कळ्ळां की तांच्यांनी 4 जाणां जे कल्पीट आसा त्या भुरग्यांचेर एक्शन घेतल्या. तांकां सस्पेंड केल्ले आसा 1 म्हयन्या खातीर. पूण 1 म्हयने तांकां सस्पेंड करप हे कितें कारवाय न्ही. अशेंच घडलेलें 11 तारखेक त्याच हायस्कुलान. पूण तांचेर व्हडलीशी कारवाय जावंक नासली. पूण आतां जें घडलां तें मोठ्या प्रमाणान घडलेल्या कारणान तांकां 1 म्हयन्याचे हे दिवन सोडटले अशें कांय दिसूंक जायना. तेंच्यांनी अशें करपाक जायना. मॅनेजमेंटान अशें सांगलां की जो रिपोर्ट आसा ते सबमीट करतले गव्हर्मेंटाक, एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक. तांकां शोकोत नोटीसूय काल धाडलेली हायस्कुलाक गव्हर्मेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक. त्या संदर्भान ही कारवाय मॅनेजमेंटान हायस्कुलाच्या मॅनेजमेंटान घेतलेली आसा. शिक्षण खात्यान आस्थापनांक शोकॉज नोटीस धाडली. त्या उपरांत आस्थापनय एक्टिव्ह जाले. आस्थापनाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय आनी हायर सेकंडरीचो प्रिन्सिपल जुजे मिनेझिसान गरजेची पावलां उबारिल्ल्याचे सांगले. Unfortunate what has happened in this institution. In fact, we are known for discipline and good results. It has happened on 11th first and yesterday again. The moment this has happened, immediately we saw into action. We tried to investigate and we have 4 suspects and immediately we have taken action. We have suspended the students for period of 1 month. And today we have got a meeting with the director. We will present all the report and whatever action we have taken. न्ही हे एका म्हयन्याक सस्पेंड करून ते तुमचे सॉल्व जातलो प्रॉब्लेम तसो. Meantime, inquiry we are going to conduct inquiry. कित्याक अशें 2दा जालें न्ही They आतां. are identified. We are going to terminate. Because since we are not so sure, we have not got proof. We are delaying the matter and we are trying to find out. And when we get a concrete evidence, we will investigate them. न्ही आतां तुमचे CCTV कॅमेरा बी कापल्या म्हणटात ते कितें कशें कितें. No, it was at only one place it was torn, but now we have seen that entire campus is covered by CCTV camera, and I don't think, and we will not allow such incidents to repeat. We will keep a thorough watch and will monitor the situation. आम्ही जे काल जो इन्सिडेंट घडलो ताजेर ताबडतोब स्टेप्स घेतिल्ले आसा. जे खंय कॅमेराची आमचे कमी आसा ते ऑलरेडी थंय 10-12 कॅमेरा एक्स्ट्रा बसयल्ले आसा ताबडतोब. ऑलरेडी आमी फाल्यां सगळ्या क्लासींनी कॅमेरा, ऑलरेडी आमचे कडेन पयलीं 20 कॅमेरा आशिल्ले. टोटल आमी आतां 22 कॅमेरा इन्स्टॉल करतात. आनी ज्या भुरग्यांनी कोण कल्प्रीट जो आसा ताजेर आमी एक्शन घेवपाक खूब पावलां उचललेली आसा. आमी एक ऑलरेडी एज पर द डायरेक्शन ऑफ गव्हर्मेंट एक डिसिप्लिनरी कमिटी अपॉयंट केल्ली आसा. पुलिसाच्या सहकार्यान डिसिप्लिनरी कमिटी आमची आहा ती ताजेर इन्क्वायरी करतले आनी ताबडतोब आयच्या आज ताजेर एक्शन घेतले आनी गव्हर्मेंटाक आमी आज रिपोर्ट सबमीट करतले. दुसरे खेपे हेच हायर सेकंडरीत घडिल्ले हे घडणुकेन पालक आनी भुरग्यां मदीं भंय निर्माण जाला. मुळात विद्यालयांत अश्यो घडणुको घडपाक दिताच कश्यो. आस्थापन घाळ रावता काय भुरग्यांक कोणाचो भंय ना
हाय सेकंडरीत मस्ती चलता जाल्यार ती बंद करपाचे धाडस कोणा भितरच कित्याक दिसून येना. मिरयापुडीची सुवात फाल्यां दुसरे घडणुकेन घेतली जाल्यार ताची जबाबदारी आस्थापन घेतले हय अशा प्रस्नाचो जापो आतां आस्थापनांक सोदच्यो पडटल्यो. कित्याक तर आप वावुरपी संघटनांनी चिंता उक्तायल्या. तो सामको शॉकिंग आमकां, कारण एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनान भुरगे अशे जर मिसबिहेव करपाक लागले, हांव जाणा भुरगे प्रँकिश, नॉटी, मिस्चिवियस आसतात, पूण इतली मिस्चिफ जावपाक जायना की ते कोणाकय तरी हेल्थ हॅझर्ड जातले. आनी आमी म्हणटात की ते चेडवांक शिकोवया म्हणून. शिकोवया कशी शिकोवया तांकां? आतां 12 जाणांक तो इफेक्ट जालो आनी स्प्रे मारली तांचेर, पूण भुरग्यांची ते मारले त्या भुरग्यांक हांव एज अ टिचर म्हाका दिसता ते प्रँकिश तांणी हे अपेक्षा नाशिल्ली. पूण मॅनेजमेंट पळय आसा तांणी प्रिंसिपल आनी मॅनेजमेंट ते गाडयेन आसता ते भुरग्यांचे, तांणी लक्ष घालपाक जाय कशे भुरगे येता, कितें हाडटात. आनी हांवें आयकलां पयलीं 2 दीस पयलीं आनीक एक फावटी जाल्लें म्हणून तशें, तर आनी चड सगळें रावपाक जाय आशिल्लें. आतां आय एप्रिशिएट द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर आस्किंग द एड्युकेशन डिपार्टमेंट टू कंडक्ट एन एन्क्वायरी, पण एड्युकेशन डिपार्टमेंटान स्वताचे मनशाक घालून कमिटी फॉर्म करपाक जाय स्टेक होल्डरांची. स्टेक होल्डर कोण? तुमचो पुलीस, तुमचे पेरेंट्स, तुमचे PTA मेंबर्स आनी प्रेस्टिजियस लोक तुमचे, एक एडवोकेटूय बी. आनी ती चवकशी सारकी जावपाक जाय, कित्याक हेजे फुडें प्रिव्हेंटीव स्टेप्स घेवपाक जाय प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनान. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. परवरी चौगम रस्तो आदीच व्यस्त. पुलीस घालतात गस्त पूण टॉर्च वापरून. रस्त्यार लायटीचे खांबे आसात पूण फायदो ना. स्ट्रीट लायटी डिस्को लायटी जाल्यात. पळयात हो आगळो वेगळो प्रकार. राज्यांत सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांच्यो घडणुको वाडल्या उपरांत अपघात वाडले. सरकारान साबार मोहिमा आंखल्यो. पुलिसांचे रातचे वेळार पेट्रोलिंग वाडयले, पूण सिस्टम खरीच गंभीरतायेन चालीक लागल्या वय. व्यस्त अशा ह्या मार्गार पुलिसांक प्रतिकूल परिस्थितीत काम करचें पडटा. पळयात आगळी वेगळी समस्या. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. MPTच्या 3 बर्थाचो विस्तार करपाक केंद्र सरकारान मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीक एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिला. ताच्या वयल्यान गोंयचे सगळे आयर्न ओर बर्थ कोळशाक दितले हें स्पश्ट जाता. जाल्यार आयर्न ओर खंय हँडल जातलो? काँग्रेसीन प्रश्न विचारला. MPA कोल हँडलिंग कंपनी जावपाची आसा. कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसान आरोप केला. पळयात तांकां कितें म्हणपाचें आसा तें. हालींच आमकां कळून आयला की सेंटरान MPA मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिला फॉर एक्सपान्शन ऑफ बर्थ नंबर 8, 9 आनी बार्ज बर्थ. 2014 जेन्ना मोदी सरकार आयलो सेंटराक तेन्ना एक स्टडी केल्ली आनी त्या स्टडीन दाखोवन दिलें की देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ
136 million tons per annum of coal. आणि हो कोल ताची गरज आशिल्ली फॉर द स्टील प्लांट्स एंड पॉवर प्लांट्स इन कर्नाटका and थोडे कंपनी इन महाराष्ट्र. हाच्या उपरांत अडानीन प्रयत्न केलो जी कार्मायकल कोल मायन आसा ऑस्ट्रेलिया क्वीन्सलँडान ती विकती घेवपाक. ताणें लोन एप्लाय केलो स्टेट बँकान सांगलें आमचे कडेन इतले पयशे ना म्हूण. ताजे नंतर आमकां खबर आसा कशें डिमॉनिटायझेशन जालें, लोकांक लायनीन लायले, लोकांक रस्त्यार हाडले, आमी सगळे पयशे बँकान घाले आनी रोखडेच स्टेट बँक ऑफ इंडियान ताका हो $1 billion लोन सँक्शन केलो आनी ताणें वचोन ती कोल मायन विकती घेतली इन ऑस्ट्रेलिया. तेन्नाच्यान एनवायरमेंटलिस्ट आनी एक्टिविस्ट अक्रॉस गोवा आवाज काडलेलो तांणी की हो कोल गोंयां येतलो आनी गोंय डिस्ट्रॉय जातलें. मोदीन स्वता चेअरपर्सन ऑफ स्टेट बँक मिसीस अरुंधती भट्टाचार्य आनी द प्रिमियर ऑफ क्वीन्सलँड आनी अडानीक एका कडेन बसून एका टेबलाचेर बसून कशें कन्विन्स करून तांकां लोन सँक्शन जाल्लो. जेन्ना ताणें कोल मायन विकती घेतली एमपीटीन एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार केलो आनी तो फिजिबिलिटी रिपोर्टान क्लियरली बरयल्लें आसा. फर्स्ट सेक्शन 1 पॅरा 1.1 हांगा क्लियरली बरयल्लें आसा that they have to do expansion of the berths for handling of coal. ते म्हणटा मायनिंग बंद जाल्लें आसा, फक्त आमी आतां कोल हाडपाक जाय. कोळशाची गोंयांतल्यान येरादारी करपाक भाजपाच्या केंद्र आनी राज्य सरकारान बऱ्योच राटावळी केल्यो. प्रत्येक वेळार पर्यावरण अभ्यासक सांगताले हो गोंयांत कोळसो हाडपा खातीर यत्न चल्ला, पूण भाजपाचे मंत्री ना म्हण सांगताले. पूण आतां सिद्ध जाला कोळशा खातीरच हो राजमार्ग. आयकात कॅप्टन विरियाटोक. तेन्नाय जेन्ना स्टडी केली आमी कळून आयले दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ द इंटेन्शन ऑफ ट्रान्सपोर्टिंग द कोल, मेकिंग गोवा इंटू अ कोल हब. तेन्नाय ह्या सरकारान, ह्या चीफ मिनिस्टरान डिनाय केले. तेन्नाचो एनवायरमेंट मिनिस्टर, आतांचो PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालोय सांगलें इट इज नॉट मेंट फॉर कोल. आतां जेन्ना EC क्लियरन्स दिला, जितली आमी फाटल्या वर्सांनी सांगून दिल्ले आयज इट इज स्पष्ट क्लियर जाल्लें आसा इट इज नथिंग बट फॉर कोल. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू. दिवचल आनी मुरगांव वाठारांत मेरी माटी मेरा देश उपक्रम जालो. मंत्री, आमदार आनी हेरांनी माती कलशात माती घालून देशा खातीर बलिदान दिल्ल्यांच्यो यादी जागयल्यो. 30 जुलयाक मन की बात एपिसोडांत PM नरेंद्र मोदीन मेरी माटी मेरा देश मोहीम जाहीर केल्ली. देशा खातीर स्वताचो बळी दिवपी धाडसी स्वतंत्र झुजाऱ्यांक आनी वीरांक मान दिवप हो हे मोहिमे फाटलो हेत. धाडसी सैनिकांच्यो यादी जागोवपा खातीर हो उपक्रम राबयतात. ते भायर दर एके ग्रामपंचायतीत धाडसी झुजाऱ्यांच्या उगडासान एक स्मारक बांदतले जाका शिला फलकम अशें नाव दितले. हाजेर त्या वाठारांतल्या झुजाऱ्यांची नांवां नोंदयतले अशें माविन गुदिनोन सांगले. First message is of unity, a classic example of unity in diversity. In the first place, you see both MLAs of Murgungaon Taluka, Sankalp Amolkar as well as Raji Sarkar. We are always together to do something good. And I am very happy today it is sending a very strong message as always that we are here for the good of the people. Mera Matti Mera Desh is such a program which not only helps you connect with the roots, know your roots, strengthen you, it strengthens the bonds of unity amongst the people. एकूच हांव समजता हे कार्यक्रमांसून जाता जेन्ना माती आमी सगळे कडेन थ्रू आमचे व्हिडिओ थ्रू धाडटात नेहरू युवक केंद्र तर्फे दिल्ली धाडटा ही एक कितें मेसेज दिता आमचे सगळ्याचे कनेक्शन लास्टाक एकूच कडेन पावताय हे देशाचे राजधानी कडेन
आणि आम्ही सगळे एक म्हणून. आणि आज जो आमचा देश प्रगती करता आणि 23 तारखेर आमचे चंद्रयान चंद्रार देंवतले किती व्हडली प्रगती आमी केली हे सगळें दाखोवन दिता की आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन जें आसा तो जेन्ना फुडें घेवन वता तें करता आसतना प्रत्येक लोकांचो सहभाग जावं ते जाणटे भुरगे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हे सगळ्यांक घेवन तो फुडें वचपाक आसता आनी त्या खातीर असल्या प्रोग्रामांतसून एक इज अ मेसेज ह्या ही जी माती होती ती बिरो को वंदक म्हणटा जशें सरान सांगलें जाता की आमच्या देशा खातीर खूब जाणांनी फ्रिडम स्ट्रगल केली. आणि आयज आख्या पंचायतीन जी आमी मट्टी कलेक्ट केलेली सगळ्या BL लेवल पंचायत लेवल तशेंच आता म्युनिसिपालिटी लेवल ती आमची तालुकाची मुर्मुगांव तालुकाची जी मट्टी आसा ती आयज आमी नेहरू युवा केंद्रा कडेन दिल्लेली आसा आनी ते आतां ते घेवन फुडें दिल्ली वयपाचें आसा. ही माती आमची थंयसर कर्तव्य पथ म्हणून थंयसर एस्टॅब्लीश जाता दिल्ली थंयसर ही मट्टी थंयसर सगळे आख्या देशाची थंय मट्टी व्हरून ते घालतले ते कर्तव्य पथाक आनी थंयसर सगळ्या देशांसून एक झाड आख्खे त्या लोकांचे झाड घेवन अरावंड 75,000 झाडां लावपाचो तांचो प्लॅनिंग आसा. त्या प्रोग्रामाक स्वता आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी थंय उपस्थित आसतलो. सो असो हो राष्ट्रमोग हो सगळ्यांत व्हडलो मोग. जातींचे आणि धर्मांचे राजकारण करचे न्हय अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन सांगले. खूपशा गोष्टी सांगलेल्या असतात पण एक लक्षात दवरा फक्त 15 ऑगस्ट किंवा मेरी माती मेरा देश आजच्या दिसापुरती हो प्रोग्राम धरू नका. सदांच भावना दवरा राष्ट्रप्रेम हो व्हडलो दवरा. खंयचीय घटना आसूं खंयच्याचेर न्ही राष्ट्रप्रेम राष्ट्रा खातीर कितेंय कॉम्प्रोमायज थंय कसलें राजकारण ना पार्टीचें राजकारण ना धर्माचें राजकारण ना कसलेंच राजकारण ना. केन्ना केन्ना वायट दिसता जर आमच्या गोंयांत पळय बारीक बारीक इन्सिडंटा आमी डिफरन्सीस करता की कोणी तरी अशें केलें तशें केलें अशें पळय ह्या संवसारांत सगळे भाशेचे लोक आसात. अशे समाजकर्ते थोडे आसताले जे समाजाक अशे त्रास करपी कितें तरी 8 दीस पयलीं आमचे हांगा करायसवाड्यार जालें आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पुतळ्याची विटंबना केली अशे कोण तरी आसतले पण असल्या गोष्टींक आमी गोंयांत तरी थारो दिवंक जायना. कार्यक्रम आमी आखल्या गोंयभर सगळे भारतभर जे कार्यक्रम घडटा त्या कार्यक्रमांनी आमचे वीर जे हांगासर स्वातंत्र्या खातीर लढले त्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांच्या स्मरणाक त्यांचे स्मरण करप आणि सदैव स्मरण दवरप ही एक आठवण म्हणून आयज हो दीस आमी मनयता. आणि ज्यो संकल्पना केल्यो कृष्णान म्हणलें आसा की जी आमी आमच्या प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत ज्यो आमच्यो 18 पंचायती आतां दिवचल तालुक्यांत आहा तश्यो 2 म्युनिसिपालिटी आसा. ह्या सगळ्या पालिका आनी पंचायत क्षेत्रांत एका फलकाचेर स्वतंत्र वीरांची नांवां येवप हे आमकां मोठी अभिमानाची गोष्ट आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, महेश गोवेकार, नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सप्तकभर हलकोसो पावस शिवरू येता. पावसाच्या शिवराक वतय सांगात दिवपाक शकता. सप्तकाचे निमणे कडेन पावसाची शिरशिरी थंडाय हाडटली. हवामान विभागाचो अदमास आसा. जुलयात पावस खूब पडिल्लो पूण ऑगस्टात पावस चड पडलो ना. ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या 17 दिसांक 80 मिलीमीटर पावस पडलो. फाटल्या सप्तकात खास करून गोंयांत फकत 2 मिलीमीटर पावस पडलो. शेनवारा लेगीत चड पावस पडपाची शक्यताय ना पूण हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण सप्तकाच्या शेवटाक हवामान नितळ उरूं येता. शेनवारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. मळबात दाटिली कोपां शेनवारा पावसाची शक्यताय. फुडले 5 दीस हवामान खात्याची खाशेली शिटकावणी ना. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. दर्यादेगे वयल्या वाठारांत कसली शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.